Oye, oye, ¿qué cheque करें? 가져 체크 그래. किती काल तांकां आयिल्ले न्ही ताका ताजो प्रेशर चडलेलो हय आनी ते प्लस घुंवळ येताली ताका पोटान कांय ना न्ही आनी ताच्या नंतर ताचें कलकलतालें काळीज कलकलतालें काल ताका एडमीट केल्लो आमी व्हरोन थंय परत हाडलेलो आतां मातशें कितें जाला सकाळचें मातशें प्रेशर हालपाक लागला ताचें कित्याक पोटान येना न्ही त्या खातीर दुसरें ताजें सुवर्णा मॅडम किती जालें सुरेखा बांदोडकराक ताजें कितें जाला की अशक्तपणा वाडल्यान ताका मातशें कलकल जाला ताजें प्रेशर ओके आहा म्हणटात ते आतां ताका आमी दिला उदक पिवपाक दिला गरम पाणी काल तुम्ही कलेक्टराक मेळ्ळे न्ही कलेक्टराक मेळ्ळे ताच्या बरोबर स्पेशल सेक्रेटरीन तांची टीम आसलेली उलोवपाक आमच्या वांगडा पॉझिटिव्ह सकारात्मक उलोवप जाला पण अजून तशें कांय आमकां येवना आमी सांगलां की जे उलोवप जाला आमी ज्यो मागण्यो आसल्यो त्यो क्लियर स्पश्ट तांचे कडेन दवरलेल्यो आमी तांच्यांनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलो आनी मुख्यमंत्र्याक आनी कॅबिनेट मिनिस्टरा फुड्यान दवरता म्हणून सांगलें सो आमकां म्हटलें आमी जेन्ना लेखी दितले तेन्ना आमी जो हे आमरण उपोशण आहा तें होल्ड ऑफ करतले आमकां कितें जाय तें लेखी जाय आनी ते लेखी कशे जे पॉयंट्स आमी मागल्या तितून वेवस्थीत घालून सीएमान आमकां सिग्नेचर केल्ली जाय सरकारा तर्फे कारण आमी पळयल्या फाटल्या कितलेच वर्सां आमी आतां झगडटा अश्युरन्स तारीख पे तारीख म्हणटात तशें कशें आमकां तारीख पे तारीख आनी अश्युरन्स नाका जे आसा ते आमकां रिटर्न दियात आनी लेखी दियात हे सामकें आमी तांचे कडेन मांडलेलें आसा केन्ना दिता म्हणून सांगल्या कितें तरी तुमकां आमी सांगलें आमी काल रिक्वेस्ट केल्लें की तुमी जर आयज आमकां दितात जाल्यार आमी आयज कॉल्ड ऑफ करता हांगा 26 जानेवारी आमी सेलिब्रेट करता ताच्याच बरोबर तांच्यांनी म्हटलेलें की तें जो काल उलोवप जालें ज्या पॉयंट्साचे आमी तांकां मागणी ज्यो दवरलेल्यो आसा ते तांच्यांनी म्हटलेलें सीएमा फुड्यान दवरता आनी रातचेच व्हरून दवरता आनी ताच्या नंतर कितें तें कळयता म्हणून आमकां श्री नागेश चारी हे तांचे वय 85 वर्सां तांचे दुसरे फावट तांचो प्रेशर हे जाल्लो आसा कालूय तांचो प्रेशर चडलेलो काळजान बी कलकलताले ताच्याच बरोबर सामकें हेल्थ खालावल्लें आसा कारण आयज पळोवपाक गेल्यार 5वो दीस तातूंत पोटान अन्न ना फक्त उदक वयतात अशा परिस्थितीन 85 वर्साचे एक स्वातंत्र्य सैनिकाची हालत कशी आसा हे तुमच्या फुडल्यान आसा कोणी ऑफिशियल येवना म्हणून 5 दिसांनी काल उलोवप जाला काल आमकां 5 कॉल केल्ले
कलेक्टर आणि स्पेशल सेक्रेटरी आणि ताच्या प्रमाणे कलेक्टराच्या ऑफिसान उलोवप जालें आमी मागणी आहा ती तांच्या फुडल्यान दवरल्यो आनी ताच्या नंतर तांकां सांगलें की आमकां कितें जें कितें जाय तें लेखी दिवचें आमकां आश्वासनां नाका अश्युरन्सीस नाका लेखी दिवचे लेखी येतकूच आमी आमरण उपोशण फाटी घेता म्हणून सांगलें ये 5वां दिन है 22 से शुरू हुआ था इससे पहले धरना आंदोलन हुआ था 4 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक ये जो भी बैठे हैं ये 3 इसमें से स्वतंत्र सेनानी हैं ये नागेश सर ये केरी फोंडा से 85 वर्ष के और दूसरे जो है बीच में श्री सुरेश पारोडकर कुंभारजुआ से उनका आयु जो है 80 वर्ष और उसके बगल में जो है श्री राया पुंडलिक शिरोडकर उनकी एज है 84 ईयर्स बाकी उसके साथ फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे बैठे हैं ये टोटल 5 यहाँ पे बैठे थे गवर्नमेंट का रिस्पांस अब तक डिस्कशन हुआ है चर्चा हुआ है उसके बाद कल हमारा सकारात्मक उनके साथ बातचीत हुई है लेकिन हमारे लिए अश्योरेंस हम नहीं चाहते अश्योरेंस बहुत बार लिया आश्वासन जो देते अश्योरेंस देते बहुत बार हुआ जो भी कई रिटर्न सरकार का ऑर्डर करें तब जाके हम अपना जो अनशन जो है वो वापस हमारे जो टोटल है जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हमारे जो लिस्ट किया हमने उसके मुताबिक 97 हुए और जो गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग हुआ है जो 258 वो बोल रहे हैं तो 258 में से जिसका जॉब हुआ उसको डिलीट होना चाहिए और ये जो बैकवर्ड क्रिएट किया वो हर सरकार उस वक्त की हर सरकार जिम्मेदार है उन्होंने फ्रीडम फाइटर को जो रिजर्वेशन दिया गया 1996 से उसका संभाल उसको किस तरह से पाला नहीं है उसको संभाला नहीं है उन लोगों ने और जो देना चाहिए था वो भी रिजर्वेशन दिया नहीं है उन्होंने हेलो हेलो